धार्मिक एकचार राखप ही सगळ्या समाजांची जापसालदारकी। काँग्रेस फुडारी मतपेटयां खातीर फकत हिंदूंक लक्ष करपाचो यत्न करता। डीएनएच्यो गजाली करपी आलेमांव हांचो डीएनए सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा, अशी टिका भाजपाचे मणियारो गिरीराज पै वर्णेकार हांणी केल्या। पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। आश्वेच्या भूमिका देवळाच्या गर्भकुडीक सुरेशेच्या दिश्टीन कुलप घातिल्ले। हे कुलूप देवळाक न्ही वा खंयच्या वेगळ्या उद्देशान घालून नाशिल्ले। नवरात्री निमतान देवीक भांगराच्यो वस्ती घातल्यात, देखून सुरक्षेचे नदरेन हे कुलूप घातिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात। कोमंदात कायद्यांतली दुरुस्ती गोंयच्या हिता खातीरूच आसा। जुवारीच्या जमनीचो विशय कोमंदात कायद्यांतले हे दुरुस्ती उपरांत सुटतलो, अशें भाजपाचो मणियारो गिरीराज पै वेर्णेकारान सांगलें। पळयात ताचें म्हणणें। उत्तर गोंयांतली पोर्तुगीज तेंपा वयली मेळून सगळ्या पुलांच्या स्थिरतेची सध्या तपासणी सुरू आसा। ब्रेस्तारा दिवचलच्या पोरण्या आनी नवीन पुलाची तपासणी केली। मुंबयच्या स्ट्रकवेल कंपनीची सरकारान सल्लागार म्हूण नियुक्ती केल्या। दिवचलचे पोरणे पूल हे पोर्तुगीज तेंपा वयले आसा। हे पूल कमकुवत जाल्ल्यान ह्या पुलांक लागून 15 वर्सां पयलीं नवीन समांतर पूल बांदला। पुलांची स्थिरता कळपा खातीर बेरिस्तारा पुलांची तपासणी केली। मुंबयची सल्लागार कंपनी स्ट्रकवेल कंपनीन मोबायल ब्रिज इन्स्पेक्शन युनिट हे मशिना वरवीं पुलाची तपासणी केली। ह्या वेळार सल्लागार कंपनी तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। संजीवनी सहकारी साखर कारखान्यात कायमस्वरूपी आणि कंत्राट पद्धतीन कामगार आसा। कंत्राटाचेर आशिल्ल्या कामगारांचे कंत्राट 30 सप्टेंबराक सोंपले। ते खातीर ह्या कामगारांची शेतकी खात्याच्या संचालकां वांगडा VRS संदर्भात बसका आपयल्या। ही बसका ऑक्टोबराच्या 7 तारखेक जातली, अशी माहिती संजीवनी साखर कारखान्याचो प्रशासक राजेश देसाय हांणी दिली।
गोमंतक टीव्हीन केल्ल्या रिपोर्टा उपरांत केप्यां शिरवय वाठारांतल्या तिळामळ जांबावली रस्त्यार फुटिल्ल्या उदकाच्या पायपलायनीचे दुरुस्तीचें काम 24 वरां भितर सुरू जालां। फाटल्या एका म्हयन्या सावन ही पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाताली। देखून ही पायपलायन दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली। कुंकळी वेरोडेच्या सेंट अँथनी शाळेंतल्या तिसरेच्या विद्यार्थिनीक ताच्या इश्टानूच मारपेट केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या। हो सगळो प्रकार शिक्षिकेन पळयल्या उपरांत आपूण आडनदर केल्या। हाका लागून कुंकळी आनी फातर्पाचे नागरीक फुर्योज जाल्यात। कुंकळी वेरोडेच्या सेंट अँथनी शाळेंतल्या तिसरेच्या विद्यार्थिनीक ताच्या इश्टानूच मारपेट केली। ह्या प्रकाराचेर शिक्षिकेन पळोवन लेगीत दखल घेतली ना। हाका लागून थळावे फुर्योज जाले। संबंधीत शिक्षिके आड खर कारवाय जावची हो हट्ट धरीत कुंकळी पुलीस स्टेशनाचे लोक जमले। ह्या संदर्भात शाळेचेर आनी शिक्षिकेचेर कुंकळी पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। बेकायदेशीर जमीन रूपांतरण टीसीपी दुरुस्ती आणि प्रादेशीक आराखड्यावेल्यान सध्या गोंयभर जायते कडेन जन आंदोलनां जातात। बुधवारा ह्याच विशयावेल्यान चोपड्या अगरवाड्या आणि चिंचोण्या लोकांनी रस्त्यार देवून आंदोलन केलें। बेकायदेशीर जमीन रूपांतरणाक विरोध करीत लोकांनी नव्या प्रादेशीक आराखड्याची मागणी केली। दिवचल तालुक्यांतल्या हरवळी पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक आतां सुरवात जाल्या। बिरेस्तारा तिगांनी उमेदवारी अर्ज भरले। येता त्या 20 ऑक्टोबराक हे पंचायती खातीर वेंचणूक जातली। हरवळी पंचायतीच्या 5 वॉर्डां खातीर जावपी वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाचे प्रक्रियेक मंगळारच्यान सुरवात जाल्या। मात पयल्या दिसा एकूण उमेदवारी अर्ज दाखल जावंक नाशिल्लो। बिरेस्तारा आदले सरपंच राजू मळीक हांचे सयत शिवराम मळीक आनी देमगो मळीक हांच्यांनी निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गावस हांचे कडेन उमेदवारी अर्ज सादर केले। धार्मिक विधी सयत गट बसोवन दिवचलच्या गांवकर वाड्यावेल्या श्री शांतादुर्गा देवस्थाना सयत वेगवेगळ्या देवस्थानात नवरात्री उत्सव व्हडा उमेदीन सुरवात जाल्या। ते निमतान सगळे कडेन मंगलमय वातावरण फागला। 9 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो। गांवकर वाड्यावेल्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या देवळान श्री दुर्गा मातेची 9 रुपां दाखोवपी मुर्तीचें पूजन केलां।
अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नवरात्रोत्सवा निमतान गोमंतक टीव्हीची खाशेली कार्यावळ मखरोत्सव टीव्ही दर्शन 4 ते 12 ऑक्टोबर पळयात दर दिसा फक्त गोमंतक टीव्हीचेर। या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात। या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज। बेकायदेशीर बांदकाम परवानो कोणाकूच दिल्लो ना। आमदार वेन्सी वेगस हांणी राजकारणा खातीर केळशी गांव तशेंच पंचायतीची बदनामी करची न्हय अशी खर टिका केळशी पंचायतीचो सरपंच डिक्सन वाझ हांणी आमदार वेन्सीचेर केली। सावयवेरें वाठारांत हेळपी आनी येरादारींत आडखळी हाडपी खेचरांचो आजून बंदोबस्त करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या। खेचरांक हिंडिल्ल्या संबंदीत व्यक्तीन 8 दिसां भितर तांकां दुसरी कडेन व्हरता अशें आश्वासन दिल्लें, पण म्हयनो जावन गेलो तरी ती खेचरां रस्त्याचेर भोंवतात आनी वाहन चालकांक त्रास दितात। तेन्ना पंचायतीन ह्या खेचरांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। उत्तर गोंयांत मध्यराती जावपी घरफोडींचो पर्वरी पुलिशेन पर्दाफाश केलो। ह्या प्रकरणात पुलिशेन मुख्य आरोपी बाणावळेचो मारिया सांताना बाप्तिस्ता तशेंच मोहम्मद सुफियान हांकां अटक केली। फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन हे दोगूय चोर राज्य भायर मास्क घालून लोकांची घरां फोडटाले। अटक केल्ल्या मदीं मारिया बाप्तिस्ता हो नावाजगो चोर जाल्यार मोहम्मद सुफियान हो कॉलेजीचो विद्यार्थी अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिली।
वीज खाते प्रत्येक घरांनी फुकट वीज जोडणी दितात. वीज जोडणी वेळार वीज कर्मचाऱ्यांनी पैसे मागले जाल्यार मुख्य अभियंत्याकडेन कागाळ करची. रोखडीच तांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या. डिसेंबर मेरेन प्रत्येक घरांनी वीज पावोवपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें मंत्र्यान सांगलें. उद्देग वेपार आनी वाणिज्य संचालनालयान काजू प्रक्रिया उद्देगाची वाड करप आनी चालू दवरपाक आदार करपा खातीर काजू प्रक्रिया उद्देग रोजगार अनुदान येवजणेक दुरुस्ती केल्या. काजू प्रक्रिया उद्देगा वतीन नियमीत कामगारांक दिवपाक वर्सुकी पगाराच्या 50% पगाराची परतफेड करून उद्देगाक उर्बा दिवप हो येवजणेचो उद्देश आसा. सध्याच्या नियमीत रोजगारा बाबतींत उण्यात उणे 6 म्हयन्याच्या तजवीजेच्या बदला आतां गोंयकार कामगारांक वर्साक उण्यात उणे 120 दीस रोजगार दिवपी सगळे काजू प्रक्रिया उद्देग हे येवजणे खातीर पात्र आसात. तशेंच जे कामगार म्हयन्याचे कमीत कमी 12 दीस कमीत कमी 8 म्हयन्यां खातीर हजेरी पठार आसतले अशा कामगारांक अनुदाना खातीर पात्र धरतले. उद्देग वेपार आनी वाणिज्य संचालनालयान गोंयांतल्या सगळ्या काजू प्रक्रिया उद्देगांक हे येवजणेचो फायदो घेवपाक उलो मारला. कॅलेंडर वर्साचे म्हळ्यार जानेवारी ते डिसेंबर मेरेनचे दावे येवपी वर्साचे 31 मार्च पयलीं दिवपाक जाय. जिनेवा आधारित संवसारीक बौद्धीक संपत्ती संघटनेच्या अहवाला प्रमाण ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स 2024 क्रमवारींत आस्पाव केल्ल्या वट्ट 133 देशांतल्यान भारतांत 39वो क्रमांक मेळयला. फाटल्या वर्सा भारत 39व्या क्रमांकाचेर आशिल्ले. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हाणें ट्वीट करून हे संबंधी माहिती जाहीर केली. विपोच्या ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स 2024 प्रमाण स्वित्झर्लंड, स्वीडन, युनायटेड स्टेट्स, सिंगापूर आनी युनायटेड किंगडम ही संवसारांतली सगळ्यांत इनोव्हेटीव अर्थवेवस्था आसा जाल्यार चीन, टर्की, भारत, व्हिएतनाम आनी फिलिपिन्स ह्या देशांनी फाटल्या 10 वर्सांत सगळ्यांक म्हळ्यार उत्कृश्ट कामगिरी केल्या. 133 अर्थवेवस्थेच्या क्रमवारीन चीन 11व्या क्रमांकाचेर पावला. हातूंत भारताचो क्रमांक 139वा, इस्लामीक रिपब्लीक ऑफ इराण 64, कझाकिस्तान 79 आनी उझबेकिस्तान 83चेर सुवातेर आसा. शेल्डे पंचायतींतल्या एटलांटीक मिलाचेर गोमंतक टीव्हीचो इम्पॅक्ट. सुमार 15 वर्सां उपरांत एटलांटीक मिलान पंचायतीक 7 लाखांची थकबाकी फारीक केली. ह्या मिलाचो जागो हेर कसल्या प्रकल्पांक दिनासतना उद्देगीक क्षेत्राक दिवपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला. गोमंतक टीव्हीन केल्ल्या बातमेची दखल घेतिल्ल्यान थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयल्या. सावय वेरेच्या कामंगाळ वाठारांत रावपी विष्णुदास नाईक गेली कितलीशींच वर्सां माडाच्या हिरापासून पारंपारीक सारणी तयार करता. नोकर करता तरी लेगीत ताणें माडाच्या हिरापासून सारणी करपाचो हो पारंपारीक वेवसाय सुरूच दवरला. फोंड्या सावय वेरेच्या कामंगाळ वाड्यावेलो विष्णुदास नाईक फाटलीं 10 ते 12 वर्सां जालीं माडाच्या हिरांपासून पारंपारीक पद्दतीन सारणी तयार करता. कसलेंच मार्गदर्शन घेनासतना ताणें स्वता सारणी तयार करपाचो यत्न केलो आनी तातूंत ताका यश मेळ्ळें. देखून ह्या कामांत तो आतां एक्सपर्ट जाला.
एका वेळार फामाद आशिल्ल्या सांखळेच्या बाजाराचें अस्तित्व सध्या लुप्त जावपाच्या मार्गार आसा. 40 वर्सां पयलीं लोकांची ह्या बाजारांत गर्दी दिश्टी पडटाली, मात सध्याच्या 10 ते 12 वर्सां ही गर्दी कमी जायत आसा. बाजारांत लोकांची खरेदी करप कमी जाल्ल्यान दुकानदारांक वेवसायांत लुकसाण सोंसचें पडटा अशें दुकानदारांचें म्हणणें. 40 वर्सां पयलीं सांखळे शार बाजाराक लागून फामाद आशिल्लें. सांखळे शार कर्नाटक आनी महाराष्ट्र राज्यांच्या शिमेक लागीं आशिल्ल्यान ह्या राज्यांतले व्हड प्रमाणांत लोक ह्या बाजारांत येताले. पूण ह्या 10 ते 12 वर्सांत सांखळेच्या बाजाराचें अस्तित्व सोंपपाच्या वाटेर आसा म्हणप चुकीचें न्हय. सांखळेंत उदरगत जाली खरी, मात सांखळेच्या बाजारांत लोकांनी सामान घेवचें कमी केलां अशें दुकानदार सांगतात. हाचें मुखेल कारण म्हळ्यार सांखळे बाजारांत वचपी रस्तो अशीर आशिल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाता. ताका लागून दुकानाच्या दनयांक लुकसाण जाता. देखून रस्त्याचें रुंदीकरण तशेंच पार्किंग वेवस्था सुरळीत करची अशी मागणी सरकारा कडेन दुकान धंद्यांनी केला. ही सारमानस ते टोंका वेली फेरी सेवा. ह्या मार्गार खंय फकत 2च फेरयो चलतात. त्योय बीन आतां जाणट्यो जाल्यात. देखून बरेच फावटी समस्या निर्माण जाता. फेरी बोटी फोडण्यो जाल्ल्यान अदी मदीं मोडटात आनी हाचो त्रास मागीर प्रवाशांक सोंसचो पडटा. सरमानस टॉप फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हूण थळावे सांगून थकले, मात खंयचे कडेन कांयच ना. हजारांनी प्रवाशी ही फेरी सेवा वापरतात, मात 2च फेरयो आशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जातात. एक फेरी बंद पडली जाल्यार प्रवाशांचे हाल जातात. वरांची वरां रावचें पडटा. कितें म्हूण करपाचें थळावे तकलेर हात मारतात. सरकारान बरे भशेन आमची ही समस्या सोडोवची. ह्या मार्गार आनीक 3 तरी नव्यो फेरी बोटी घालच्यो अशी मागणी प्रवाशी करपाक लागल्यात. दिवचलचो बोड्डे ते वाळशी मेरेनचो रस्तो म्हळ्यार मरणाची वाट जाल्ली आसा. ह्या रस्त्याचेर दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडतूच आसा. हो रस्तो येरादारी खातीर असुरक्षीत आनी धोक्याचो जाल्लो आसा. सांगली सावन गोंयांत स्थलांतरीत जाल्या उपरांत अप्पासाहेब पाटीलांच्या बापायन उसाचें पीक घेवपाक सुरवात केली. मात संजीवनी साखर कारखानो बंद जाल्या उपरांत ह्याच शेती जमनीचेर आतां अप्पासाहेब पाटील हाणें हळदीचें पीक रोयलां. गोंय सरकार नवे शिक्षणीक धोरण 2020चे NEP वरवीं एक देश एक वळखपत्र हे मोहिमे खाला 12 आंकड्यांचे अपार ID जारी करतले. अपार ID म्हळ्यार ऑटोमेटेड पर्मनंट अकॅडमी अकाउंट रजिस्ट्री ID. हे पुराय भारतांतल्या खाजगी आनी सरकारी शाळा वा महाविद्यालयांत शिकपी विद्यार्थ्यां खातीर एक डिजिटल वळखपत्र आसा. अपार ID वरवीं देशांतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे मुळावे शिक्षण ते उच्च शिक्षणा मेरेनचे शिक्षणीक रेकॉर्ड, शिश्यवृत्ती तशेंच हेर माहितींचे डिजिटली दस्तावेजीकरण करतले.
SC आनी ST वेल्यो एट्रॉसिटीच्यो सगळ्यांत चड कागाळी 2022 वर्सा देशांतल्या 13 राज्यांनी नोंद जाल्या. सगळ्यांत चड प्रकरणां उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ह्या राज्यांनी नोंद जाल्यात. अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जमाती एट्रॉसिटी प्रतिबंध कायद्या खाला सरकाराच्या अहवालांत ही म्हायती दिल्या. SC वेल्यो 97% कागाळी आनी ST वेल्यो 98.1% सगळ्यांत चड कागाळी 13 राज्यांनी नोंद जाल्या. SCच्या विशीं वट्ट 51,000 प्रकरणांची नोंद जाल्या. हातूंत उत्तर प्रदेशांत सगळ्यांत चड 23.78% कागाळी नोंद जाल्या. अनुसूचित जमातीच्या विशीं वट्ट 9,735 एट्रॉसिटी खाला गुन्यांवांची नोंद जाल्या. हातूंत मध्य प्रदेशांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 30.61% कागाळींची नोंद जाल्या. आशवे मांद्रे दर्यावेळ पर्यटन हंगामांत लाखांनी पर्यटक येतात, पूण हे दर्यावेळ टॉयलेट, बाथरूम आनी चेंजिंग रूमाची सुविधा ना. ह्या मुळावी सुविधा नाशिल्ल्यान दर्यावेळेर येवपी पर्यटकांची मोठी गैरसोय जाता. दर्यावेळ टॉयलेट, बाथरूम आनी चेंजिंग रूम सुविधा पर्यटकांक दिवपा खातीर पर्यटन खात्यान मजत करची म्हूण मांद्रे पंचायतीचो सरपंच प्रशांत नायकाचो उलो. नवरात्रोत्सवा निमतान गोमंतक टीव्हीची खाशेली कार्यावळ मखरोत्सव टीव्ही दर्शन 4 ते 12 ऑक्टोबर पळयात दर दिसा फक्त गोमंतक टीव्हीचेर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो.